सांगात. सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ विठ्ठलापूर कारापूरची यंदा 23वे वर्ष आम्ही हांगासर उत्सव साजरो करता आणि आमी 7व्या दिसाच्यान पयले ते 5 दीस आमी दुसरे दिसा एक बाल भवन भुरग्यांचो कार्यक्रम दवरलो. तेच्या नंतर आज 8वो दीस हो पायलट संघटनेचो. त्यानंतर 6वो आणि 7वो हो सीताराम मोरजकर आणि सत्यनारायणाची पूजा आणि महाप्रसाद आम्ही 6व्या दिसापासून सुरू करता. सेकंड हाच्या आमचे वैभव स्पोर्ट क्लब हांगातली आमची लोकल संस्था आहा तांच्यांनी आपले कार्यक्रम केले आणि हितून आमचे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तेंच्यांनी हांगासर सगळ्या लहान भुरग्यां ते मोठ्या पर्यंत असे कार्यक्रम आमच्या वैभव स्पोर्ट क्लबान केले. तसेच तेंच्यांनी महाप्रसाद आणि त्यांची सत्यनारायण पूजा जाली. त्यानंतर आज 8वो हा दिवस आणि 8वो दीस आसा हो आमच्या पायलट संघटनेचो. आणि पायलट संघटनेन आज एक कोंकणी नाटक दवरलां आणि हे नाटक आसा सुर्ला वेळग्याची. आणि त्याच्या नंतर आज आमचे मध्या टायमार आमी एक सांस्कृतिक अशे ल्हान भुरग्यांचे कार्यक्रम दवरता, भजन दवरता, आरती कार्यक्रम दवरता, घुमट आरती दवरता. त्याच प्रमाणे फाल्यां आमचो परत 9वो दीस आणि 10व्या दिसा आमचो लास्ट आसा. फाल्यां 9व्या दिसाय आमचो कार्यक्रम आसा, कोंकणी नाटक आसा. आणि त्या कोंकणी नाटका पयलीं आमची भुरग्यांची वेशभूषा ही एक स्पर्धा आयोजीत केल्ली आहा. ह्या स्पर्धेक 10 ते 15 वर्साचे वयोगटांतल्या भुरग्यांक हाका व्यासपीठ दिवपा खातीर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ तांकां सदवतीत प्रोत्साहन दिता. आणि हे सगळे आमचे हांगासले ज्यो लोकल संस्था, ट्रक मालक संघटना, पायलट संघटना, वैभव स्पोर्ट क्लब, विठ्ठलमन संघाती, सिटीजन फोरम आणि यंदा आमचे 10 आमी हे जे सार्वजनिक गणेश उत्सवाचे मंडळाचे हे कार्यक्रम आमी आयोजीत. त्याच प्रमाणे हांगासर आमी ह्या खातीर हो सगळो खर्च करपा खातीर आमी एक देणगी कुपन काडटा. आणि ह्या देणगी कुपनाचो आमचो ड्रॉ जो आसा हो 17 तारखेक जातलो. हातून आमचे बरेचशे आमचे हांगासर भक्तगण आहा, गणेश भक्त आहा, सभासद आसा, हे आमकां उत्कृश्ट अशे प्रतिसाद दितात आणि त्यांच्या मुळे हो कार्यक्रम आमचो बरो भरकस्त जाता. त्याच प्रमाणे आमचे जे विसर्जन आहा हे 17 तारखेक आसा. ते सांजचे आमचो त्या ड्रॉ जो आमी देणगी कुपन काडले हाचो ड्रॉ जाल्या नंतर आमी तेजें विसर्जन करता. आणि ती मिरवणूक रथान आमी गणपतीची विसर्जन करपाक आमी हांगासून वाळवंटी नदी पर्यंत वता. आणि हितून आमकां संपूर्ण गांवाचो आणि आमचे पंचायत क्षेत्रांत जितके आमचे भक्तगण आहा हे ते हांगा येतात आणि उत्सवान हो आमचो उत्सव वर्सान वर्स हांगा साजरो करतात. यंदाच्या वर्सा हेच्या पेक्षा दुगणीत जावपा खातीर बरो उत्सव जावपे भुरग्यांक ते ल्हान भुरग्यांक ते जाणट्या पासून अशे उपक्रम आमी आमचे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ हांगासर आमी आयोजन करता. आणि हितून आमकां सगळे ज्यो आमच्यो संघटना आहा ह्यो ते आमकां मदत करता. आणि तेज्या खातीर आमकां ह्या लोकांचो आणि असोच प्रतिसाद मेळचो आणि फुडें ह्यान परसे बरो कार्यक्रम जावचो. सार्वजनिक विठ्ठलापूर कारापूर गणपती तेन्ना आमचे हे जे सार्वजनिक कार्यक्रम आमचे कमिटीच्या वतीन आणि सगळे सभासद वतीन बरे पैकी जाता. तेन्ना प्रोग्राम आमचो आयज 9वो दीस. 9व्या दिसा आमची एक पायलटाची पूजा आणि ते आमचे एक नाटक आसा आणि तो बारीक बारीक प्रोग्राम जाता आमचे. तेजेर आतां आमचो एक सेक्रेटरी हें करतलो, सांगतलो. माझे नाव दीपक मधुसूदन मटकर, आज सार्वजनिक गणेश मंडळाचो खजिनदार. आम्ही 23वे वर्ष मनयता आणि आम्ही लॉटरी प्रायज दवरलेले आसा. पयले प्रायज आमचे TVS ज्युपिटर 125cc, दुसरे प्रायज आमचे स्प्लेंडर प्लस, तिसरे प्रायज आमचे लॉयड AC 1.5 टनाचे, चौथे प्रायज हा डबल डोर फ्रीज, 5वे प्रायज आहा वॉशिंग मशीन आणि तशी आमची 5 कॉन्सोलेशन प्रायज आहा. 5 मिक्सर आसा आमचे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ विठ्ठलापूर कारापूर यंदा 23वे वर्ष साजरे करता. आणि प्रत्येक वर्सा जशी हांगासर बऱ्या उत्साहात लोक हांगासर कार्यक्रम साजरो करतात. तसेच भाविक आसात ते खूप हेका आपूण आपले परीन हांगासर भेट दितात. आणि आमी हांगासर यंदा एक देखावो लायल्लो आसा. तो देखावो कुमारजुंवेचे कलाकार प्रदीप परब यांच्यानी हो केल्लो आसा. आणि त्या खातीर लोक खूब हांगासर उपस्थित रावन तेजे पळयतात हो देखावो. तशेंच लोकांचे रस्त्यार लेगीत गणपतीचे मुर्ती आसल्या कारणान लोक खुबशे येता वयतात, गाडयो धारून हे गणपतीचें दर्शन घेतात. खुबशे भाविक हांगासर येतात. अध्यक्ष विष्णू मेंडुरकर, सेक्रेटरी नंदा सावळ, खजिनदार आमचो दीपक मोटकर आणि आमचो कमिटीचो हे संतोष गुरव.
तशेंच बाकीचे आमचे आतां एक कामा निमित्त सायटीक आसा तेन्ना हे हेजे कडसून आमी हे सगळे करून आमचे हितून फुडें सरता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.